बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमन करूं तुझ्या दासाक संतोष दिवच्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसाचे भेटीन ह्याच्या मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को ब्रागांझा हाच्या आत्म्या पासत. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया जुली डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच कॉस्मे आनी नेविता आपल्या लग्नाची सिल्वर जुबली आयज मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच फादर फ्रँको कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेलो आसा ताचेय पासत मागुया. ह्या सगळीं जीं कोण कोवीड पिडेक सांपडलेलीं आसात तांकां सगल्यांक पेकवणेचो हात लाय तांकां सुरक्षीत दवर. तशेंच तांची सेवा करतल्यांक सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तितलें गिन्यान तांकां मेळूंक आनी देवाच्या प्रेरणाक तांणी उक्ते रावूंक तांचे पासत मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं कितें मागशीत जाल्यार तो तुमकां दितलो. बाबा भयणो भावार्थान आनी बरवशान जेजूच्या नांवा उद्देशी बापा लागीं आमी मागूंक गरज. ह्या दिसांनी भोव करून ह्या महामारीच्या दिसांनी आमकां जेजूच्या नांवान बाप सगलें दितलो म्हूण आमकां बरवसो आनी भावार्थ आसा. ह्याच बरवशान आनी भावार्थान आमी जियेता. तर आज किरीत भाशेन सगलीं आमची बाबा भयणां जीं कोश्टवतात जीं पिडेंत आसात जीं अडचण्यांक सांपडल्यान तांणी जेजूच्या नांवा उद्देशी बापाक उलो मारून आनी तांच्यो विणवण्यो बापान स्विकार करूं म्हूण ह्या मिसान सगल्यांक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुज्या पुतान स्वर्गात सोडून वयच्या आदी आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो भासायलो तशें तुमच्या आत्म्याक पाठोवन तुवें तांकां सुर्गीच्या जाणवायेन भरले तशेंच आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससनाक.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आंत्योकेक थोडो वेळ रावतोच गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जल्मान अलेक्झांड्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सोडसोडीत आनी पवित्र पुस्तकांत घडलोलो. सुम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो ओतम्यांचे वडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जिवावाचें स्नान ओलखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा दिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आकिलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सुम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आकियेक वचून आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कोडे बोलान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावून जेजू अभिशेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आखे प्रित्मेचो राजा. परतून म्हणुया, आमचो देव आखे प्रित्मेचो राजा. सोमेस पोरसांदो तालयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक व्हडते सोर्वेस्पराच्या मनशांनी बेन दवरचें सगले प्रित्मेचो व्हडतो राजा तो. जबाब आमचो देव आखे प्रित्मेचो राजा. आखे प्रित्मेचो राजा तो. सगले तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वाजोत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब आमचो देव आखे प्रित्मेचो राजा. आमी आब्रामाच्या देवाची पोरसां आनी आमच्या बाराबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. प्रित्मेचे सोदार देवाचे आदी आसात. सगल्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब आमचो देव आखे प्रित्मेचो राजा. उद्गार जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो.
आजून पर्यंत तुमी मोशे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगलें हांवें तुमकां ओपारींनी सांगलां, पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी मोशे नांवी मागतल्यात, आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी किरीत भाशेन बापाची खुशी करूंक ह्या संवसारांत तो वावुरलो. हाका लागून जेजूच्या नांवान जें कितें आमी मागत तें आमकां मेळटलें म्हूण आज किरीत भाशेन जेजूच आमकां आश्वासन दिता. कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा, म्हजे नांवी कितेंच तुमी मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हेंच जुवामाच्या 16व्या आवेस्वरांत 23वे वडींत आमकां मेळटा बाबा भयणो. पूण जुवामाच्या 14व्या आवेस्वरांत 14वे वडीन आमकां मेळटा, तुमी म्हज्या नांवान कितें मागशात जाल्यार तुमकां बाप दितलो. तशेंच आमकां मुखार मेवता 15व्या आवेस्वरांत 17वे वडीन, तुमी म्हज्या नांवान कितलेंय मागीत जाल्यार तो तुमकां जिरूल दितलो. बाबा भयणीनो, आमी बापाची भुरगीं आनी जेजून आमकां आपली पाटलावदारां म्हूण केल्यात. ह्या संवसारांत आमी जियेतना किरीत भाशेन तोच जेजू आमकां दर दिसाक आपणाचेर विस्वास दवरून बापा लागीं प्रार्थना करूंक आमकां विनोती करता. आमी कितलीं सुभागी, कित्याक आमकां हें देणें फावो केलां. जायतीं आमची बाबा भयणां ह्या दिसांनी महामारीक लागून कुश्टवतात, पिडेंत आसात, त्रासान आसात, अडचण्याक आसात. आमची ओ क्रिस्ती बाबा भयणां कोणा लागीं वचो, कोणा लागीं मागो, कोणा लागीं विनोती करो अशें तांकां दिसता. पूण आमकां काय बरो भरवंसो दिता जेजू, काय बरो भावार्थ आमचो बाबा भयणीनो जीव हो करता. आनी आमकां परतून एकदां ह्याच बापा लागीं विनोती करूंक, आपणाच्या नांवा उद्देशी प्रार्थना करूंक आमकां विनोती करता. केदें व्हडलें भाग आमकां बाबा भयणीनो, जें कितें आमी जेजूच्या नांवान मागीत तें आमकां मेळटलें. काय बरीं उतरां जेजू आमकां म्हणटा, बाप काशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला. वय बाबा भयणीनो, बाप आमचो मोग करता देखून त्याच बापान आमकां जेजू दिलो. हो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी किरीत भाशेन हो शारोती पाठयतलो म्हणून ताणें आमकां भावार्थ आनी बरवंसो आमचो जिवो केलो. हो शारोती ताणें पाठयल्या उपरांत ह्या दिसांनी हो शारोती आमकां अदीक आनी अदीक ह्याच बापाचो, ह्याच जेजूचो आमी पाटलाव करूंक आनी मोग करूंक आमकां शिकयता. हो शारोती बाबा भयणीनो येतलो. आमी बाबा भयणीनो पेंटिकोस्ट ह्या दिसा किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमी सगल्या संवसाराक पुरगुट्टाव की हो पवित्र आत्मा आमकां देण्यांनी भरता. होच पवित्र आत्मा आमकां दर दिसाक बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक बऱ्यो कोरन्यो, अदीक आनी अदीक ताच्या देण्यान बरोवन ह्या संवसारांत उजवाडीची कोरन्यो करूंक आमकां बाबा भयणीनो शक्ती आनी बोड दिता. आज जेजू आमकां म्हणटा, हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. हांव बापाशी वेतां, पूण तुमकां हांव शारोती पाठयतलो. तुमकां हांव ह्या संवसारांत एकसुरे सोडचो ना. हांव तुमकां एक शारोती. तुमी ह्या संवसारांत जी आज्ञा हांवें दिल्या, जी तत्वां हांवें दिल्यात, जी बापाची खुशी करूंक हांवें तुमकां शिकयलां, हो शारोती तुमकां बोडान भरतलो आनी दिसपटी तुमकां आदार दितलो. बाबा भयणीनो, आमचेर कितलेंय बाबा भयणीनो उत्पन्न उपरासलें, तुफान उपरासलें जाल्यार पर्यंत आमकां हो जेजू जी शिकोवण दिता, तो पवित्र आत्मा आमकां दर दिसाक ही शिकोवण बरे तरेन आमच्या जिवितांत पाडूंक आदार दिता. देवाचें उतर दर दिसाक आमकां बाबा भयणीनो आयकूंक येता. दर दिसाक आमी वाचता, दर दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळूंक शक्ती आनी बोड हो पवित्र आत्मा दिता. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरूंक आनी अदीक भावार्थान जेजूचेर आमी विस्वास दवरूंक
बरवशान आमचें जिवीत ताचेर मांडून हाडून आनी सगल्या अडचण्यांनी जेजू वरवीं बापा सोशी आमी वचून आमची सगली मागणी आमी पूर्णपणी तीच आमकां मेळटली म्हूण बरवशान मागूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्रतेच्या लोकांक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाखयतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बघा तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गोड पोरगो तुया सुम्या जेसू आमी होंडो खाता आणि एकाशीतले पियेता तितले पावती तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगोस येतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थारीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी कोदली आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या सूख तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेजू आमकां विस्वास आनी बरवंसो दिता जें तुमी मागात तितलें तुमकां बापा लागीं मेळटलें ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सगले आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
पोशी तुझो कर्माता सगळ्या सोयार सगळेच मोगान घेता बाबा म्हज्या मोगाला बाबा म्हज्या मोगाला बाबा म्हज्या मोगाला बाबा म्हज्या मोगाला प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोसडा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण आमी खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. कालचे दिसा आमचो भाव मारियान मिस्किता संपला. बाबा भयणीनो, नाकेली ह्या वाड्या वयलो. ताची मरण आज सांजे 5 वरांचेर जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Shanti, Gora Sophia, Surgi Kurba, Amchi Deumri, Devokata, Ata Diunya, Devokata, Ata Diunya, Surgi Jevna.